Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. आयज आसा कंटेस्ट करता आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हणून हे दोनाय पार्टींच्या पोटान सद्या कलकल सुटलेला. दोगूय जाण सद्या भियाल्ले आहा. हे एका म्हाका केन्ना भियाना जाल्यार BJP तर काँग्रेसीक केन्नाच भियाना कित्याक तांकां खबर आहा की काँग्रेस ही तेंचीच पार्टी म्हणून. बट RG पिक्चरान येयल्या कारणान हांकां घाम सुटलेलो आसा, भंय पडलेलो आहा. इलेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आतां मेन दोन ग्रूप आसता, NDA आसता आनी पयली आसली ती UPA. आतां UPAचे जाल्यार इंडिया अलायन्स. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ऑफिशियली डिक्लेअर करता की आमची दोनूय सिटां जेन्ना आमी जिखतले, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जेन्ना आमी जिखतले तेन्ना ही दोनूय सिटां आमी नॉन NDA अलायन्स जे आसा म्हटल्यार नॉन BJP अलायन्स जे आसा ते मागीर इंडिया अलायन्स आसूं, सद्या नांव आसा तेजें इंडिया अलायन्स, नाजाल्यार मागीर आफ्टर पोस्ट इलेक्शन तेजें दुसरें कितें नांव आसूं, त्या अलायन्साक आमी दोनूय आमची सिटां दितले. आमी तेंच्या वांगडा रावतले, ते मागीर गव्हर्मेंटान आसतले नाजाल्यार ते ऑपोजिशनान आसतले. खंयसरूय आसल्यार RGची दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाची जिखलेली सिटां आमी नॉन NDA म्हटल्यार नॉन इंडिया अलायन्स हेका आमी दितले आनी तांकां आमी सपोर्ट करतले. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचें काय ना, कित्याक दोनूय कडेन इंडिया अलायन्साचे कॅन्डिडेट ना. आतां आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करपाचें, आमकां इलेक्शनाक त्रास करपाचे, BJPक सपोर्ट करपाचे काय कितें, हें सगळें इंडिया अलायन्सान विचार करपाक जाय.